नमस्कार. यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाईड आम्ही आजी दुबईन तसची आकाशांतू मस्त स्टार्स दिशा परोची तांतू ಕೆಲವು स्टार्स आमगेल समाजाचे म्हणताना मस्त खुश होता. सात समुद्र तेकाडे आमगेल जन कसं साधन करतसची म्हण ऐकताना तांगेल्या उत्तर आमगेल कान्ना पडताना आमकांय भितर लगून कसल्यापुणी कोरका आमगेल जनाने आमगेल यूथय कसल्यापुणी साधन कोरका म्हणून दिसत असता. तसं एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व आमगेलो आसाची त्यांनी लक्ष्मी नारायण कामत मामाक मोगान कार्यक्रमाक स्वागत करता. नमस्कार मामा. नमस्कार. कामत मामाला विचार आयकतानाची कितल्या म्हाका तितले एक इन्स्पिरेशन येतस म्हळ्यार तुम्ही दुबय म्हणटाना बुर्ज खलिफा आसा पळय ना हांगाचे एअरपोर्ट्स आसा पळय ना आयचे एक जनरेशन दुबय पळयताना तुमकां इतले डेवलपमेंट जाला नवे दुबय म्हण पळयचे एक त्या खूश आसा पळय ना त्या एक सरप्रायझींग मोमेंट आसा पळय ताजी म्हाकशी पुरा कामत मामान लागीं लागून पळयलस लागीं लागून काम केलेलस मागीर हांगा जाला एक व्हड मॉन्युमेंट्सान तूं तांणी आमचे गेल्ले आमगेल जन आमगेले एक समाजाचे एक व्यक्ती असल तसले एक कामान तुवें आशिल्ले नवे बुर्ज खलिफा तसले एक बांदताने तांगेले एक कॉन्ट्रिब्युशन तांगेले एक इन्वॉल्वमेंट तांगेले एक गायडलायन्स ना तांगेले एक काम तांत आशिल्ले नवे म्हणटाना आमकां मस्त खूश जाता. आमगेल जनान बुर्ज खलिफा आयकल्लस पळयलस तसले मस्त विचार आज आमी कामत मामाला उलोवया तांगेले एक इन्स्पिरेशन आमकां मेळटा म्हण आमी लेखताची. कामत मामा मस्त खूश जाता 25 वर्स पोट तुमी दुबय आयिल्ल्यासाची. तुमी मूलतः तुमी आमगेल्या गांवच्या आशा पुरोची ना तुमी ते NIT निट्ट्यांत शिकिल्ले इंजिनियरींग केल्ले तैल नंतर तुमी दुबय येवका म्हणून ह्या एक जस्ट एक तुमगेल्या मनान तूं एक आशिल्ली की ना बाय चान्स हें जाल्लें कशें? नमस्कार. हांव येवन आतां 25 वर्स जाल्लें बट इनिशियली कसो प्लॅन आशिल्लो म्हळ्यार खंय शिकून जेन्ना कुठल्या सुरवेक काम वचूं. सो शिकून जाल्लेची बँगलोर चमकलो काम सुरू केल्लें म्हगेलो माम आशिल्लो गणेश पै म्हणून मामानच म्हाका त्या कंपनीन थंय सुरवेक म्हाका काम ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलें. तशीची माम हेकडें आयलो दुबय येवन एक वर्स भितर यो रे हेकडें रे हांगा चांग जाता आसा हांगा गांव बारी चांग आसा यो म्हणलें. तशी बाय सर न्हू हांव येयलो मम्माल म्हाकशी. सो दॅट वॉज माय बिगिनींग इन दीस लँड. हे लँड म्हळ्यार इट्स अ लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. पूण आमी सान आसतना एक मुंबय वचचें म्हळ्यार एक व्हडलो विशय आशिल्ले. तशीच आतां मुंबय जाल्ले मुंबयचे हें जावन आतां पुरो भायर वचचें हें प्लॅन करताची. दुबय अमेरिका हिंगा तुका मस्त पुरो ऑपॉर्च्युनिटी वयचें सुरू जालें. तशीच हांव हांगा घेवन पावलो. हे एडवांटेज म्हळ्यार हांगाच गांवांच म्हळ्यार हे दुबय म्हळ्यार आमगेले एक पांय केन्नाय गांवां आसता. दॅट वॉज प्लस पॉयंट. आमी केन्ना आट्टयले तवळी आमी गांवां पावचे जाता. तें एक एडवांटेज. रिस्ट्रिक्शन कसले चड कसले ना. आनी हे आमकां एक नमुने हे गांव कितली फ्रेंडली म्हळ्यार आमकां आमी इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम म्हणत दुबय. हांगा कसले फूड हें तें कसलेय जाल्यार आमकां एक डिफरन्स म्हूण कळना. तशींच हांगा आमची गेलेले एक पॉप्युलेशन आतां आमकां पुरा पुजा हें देवस्थानां प्रती एक हांगा जाता आसा. इट्स अ thanks to our local authorities, local government, rulers. It's a pleasant experience here. तशीच हांव येवन हांगा सुरू करतना I initially started working in an engineering firm, Arab Center म्हणून engineering firm अंतू. I was heading the department. I had an opportunity म्हाका बुर्ज खलिफाचे इनिशियल जिओफिजिकल सर्वे हांतू तांतू इन्वॉल्वमेंट आशिल्लें. तांतू डिझायन हाजे ताचे रिप्रेझेंटींग UAE म्हळ्यार तांतू फॉरेन कन्सल्टंट्स पुरो आशिल्लेची UK देखून मागीर जर्मनी देखून फ्रॉम UAE आमगेली कंपनी रिप्रेझेंट करता आशिल्लें. सो आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट दिस थिंग. एक 45 days वी वेर इनसायड दीस लोकेशन. इट वॉज अ मिलिटरी बेस. तांतू 45 days I have stayed there without coming out because तें एक नमुने सिक्रेटीव मिशन आशिल्लें. म्हळ्यार ताजे डिझायन हें तें खंय ते लॉन्च करचे पयशे फुडें कोणाकय कळून नज. सो तसलें एक सिच्युएशन आशिल्लें. 45 days हांव घराकय वच्ची न्ही.
आय वॉज स्टेईंग देर विथ दोज गायज ते इन्वेस्टिगेशन हें ते पुरो जावन रिपोर्टिंग आनी पुरो जावन एक पण तेंगेल प्रेस कॉन्फरन्स जातरी ते इनफॅक्ट आम काम करतना मस्त नमो ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली हांगाचे राय आनी रात्री ताणें येवचें पळोवचें काम कशें जाता म्हूण पळोवचें आनी आमगे लागी येवन कसं जातास म्हूण एक अपडेट घेवचें तें पुरो एक हें आशिल्लें. तुम्ही GSB तुम्ही एकलीच सगळ्या टिमान? वय GSB मात न्ही हांगा देखून रिप्रेझेंट करूंक हांव एकलोची म्हळ्यार एज अ टीम हेड. जर्मनी देखून एक सायंटिफीक कंपनीज तांणी एक 4-5 जण आशिल्लींची मागीर UK देखून कन्सल्टींग इंजिनियर्स तांणी एक 4-5 जण आशिल्लीं आमगेलें एक टीम आशिल्लें टू एग्जिक्यूट ऑल दॅट प्रोजेक्ट. सो दीस इज त्या टायम एक नमुन्याचे इट वॉज अ व्हेरी प्रेस्टिजियस इव्हेंट. It was a very prestigious event. So it went on. Now you can see what is being built. Correct. It's a monument. The worldची एक tallest building म्हणून आता कितली वर्ष तकून we are maintaining. So we are happy to be part of that project. तशीची हांगा UAE येतना मस्त एक कसलें चड कसलें नाशिल्लें चड ते राव दिसता आशिल्लें. आतां राव पळोवंक जाल्यार गांवांत दाखोवन भायर वचूं का तितलें डेव्हलपमेंट जालां. उदक पुरा कडेन दाखोवन उदक भितर हाडचें हें करचें म्हळ्यार एक हांगा दाखोवन एक लर्निंग घेव येता. इवन इंडियान जाल्यार इंडियान आमकां नॅचरल कितली पुरो रिसोर्सीस आशिल्लें आमी उणी करता आसाची. हांगा तशें न्ही हांगा बिल्ड करता आसाची ग्रीनरी ज्यो कसले जो. सो इट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह साईड ऑफ दिस कंट्री. त्यानंतर तुम्ही एक ओन कंपनी स्टार्ट केला कामात मस्त कुशत म्हळ्यार तुम्ही कंपनी स्टार्ट केला मात नाही कंपनीन तू आमगेल गांवच्या मंगळूर अशा पुरो ना उडीप अशा पुरो कारकड अशा त्याकडच्या जनाक तुम्ही कामात घेतिलच पडे तांकां काम दिलेलंच पडे त्या विजनच पडे त्या एक्चुअली मस्त कुशत. वय एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स काम करना कुडलें आनी पुरो जना काम करचे पयशी आमगेलें तें एज अ GSB आमगेलें तें बिल्ट इन आसता टू स्टार्ट. आय मीन वी आर एंटरप्रायझींग तें एक पुरो जना लायक तें फ्लेअर आसता भितर. तें फ्लेअर केलो जन भायर हाडटाचे केलो जन तेंची हें जाता. बट आय वूड से एवरी इंडिविज्युअल इन GSB कम्युनिटी तें एंटरप्रायझींग नेचर इट्स बाय बर्थ आसा आमकां तें आमगेल्या जिन्सांतू आसा. सो कसलेय ऑर्गनायज करच्यो कसलेय करच्यो तें यू कॅन इट इज एविडंट. आतां एक इव्हेंट ऑर्गनायज करचे जाल्यार तें एंटरप्रायझींग नेचर आसा न्हू इट इज फॅन्टास्टीक इन GSB कम्युनिटी. दॅट इज एप्रिशिएबल. सो मिगेल ऑलवेज माय हंट इन टॅलंट ऑल्सो इज आमगेले कम्युनिटी आमगेले जनान 4 जनांना चांग जाल्यार खूश न्हू आमगेले जनांक खुशी. सो दॅट्स वाय हांव मिगेल प्रिफरन्स चडतें हांव मिगेले टॅलंट सर्च कोणाकय एम्प्लॉय करतना हें करतना आमगेले जन आसलो आसो आमगेले जन उद्दार जाल्यार चांग असलें एक हें अंतू हें करता सर. आनी आमगेले चरके येत तरी दे पिकअप व्हेरी फास्ट कंपेर्ड टू ऑल अदर्स. आतां हांगा पळोवचें जाल्यार आमगेले मल्याळांचे हानी तांणी म्हणून तांगेले एक कम्युनिटी बिल्डअप तांणी चांग केला. तशीच आमगेलें एक बिल्डअप जावंक आतां फुडें आशिल्ल्या पशी आमगेलें GSB कम्युनिटी मस्त व्हड जालां. हांगा आमगेलें एक प्रेजन्स मस्त ग्रो जालां. हांव 25 वर्स फुडलीं पळयल पशी आतां 9 जन येता आसाची पुरो दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ. तुम्ही ಮೂಲತಃ ಉಜಿರೆ ಜಲ್ಲಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲೆ ಪೂರ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಹಾಡ್ ಜಲ್ಲಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಲೆ ಸೇವ್ ಕೆಲಾಲೆ त्यापर एक उत्सव त्यापर मिस जात की दुबय तेतरी वय म्हाका सुरवेक हांव म्हळ्यार सान आसतना पुरा हांतू वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रती एक फंक्शनां वचचें हें करचें तें एक इनवॉल्वमेंट आशिल्लें. एक प्रती एक फंक्शनां वचून तें एक डिवायन एक फील आशिल्लें. तें सेल्फ टायम ब्रेक जाल्लें. बट थँक्स टू यूथ ऑफ GSB तुमगेलें एक लायव्ह टेलिकास्ट हें तें कोर न्हू आमकां तें पुरा एक नमुने वी आर लिवींग दॅट कायंड ऑफ मेमरीज अगेन. आमकां फिजिकली वचचें जायनातलें बिकॉज ऑफ सम वर्क रिलेटेड जावन वचचें जायनातलें रे आमी वी डोंट मिस एनी ऑफ युअर लायव्ह अपडेट्स. आतां कोडियाल तेर असो कोडियाल तेरू आमी थंय आसतना पळोवच्या पयलीं चंद जावन आतां दिसता आसा.
देवाक तितली लागीं देखून पळोवचें मेळटा. इट्स वन ऑफ द व्हेरी कमेंडेबल जॉब्स यू आर डुईंग एक्चुअली. त्या मात न्ही प्रती एकडे गांवां कसं कसले एक आमगेले कम्युनिटी एक्टिविटी आसा ते तुमी ऑनलायन घालचे निमती आमकां केन्नाय वी आर कनेक्टेड विथ अवर रूट्स. आणि this helps our future generation also to be connected. That is very important. आमगेल कसं आसा, we have to pass on to our future generation, which is very important. आता मस्त जेन्ना इंजिनियरींग शिकता आसाची गांवांतू एक हॉट ड्रीम आसता, त्या ड्रीम फुलफील करपाक तांकां एक तुमकां तुमी म्हणलें तुमगेलो माम आशिल्लो, तुमी आतां मस्तना काम दिवन तांकां एक लायक स्टँड दिलेलो आसा. तशें आसतना हें परत तुमकां आलोचना करतना 25 वर्स फुडें तुमकां आत्ताच्या जनरेशनाक डिफरंट दिसता की दुबयंत काम करका ना वाडका इम्प्रूव जावका म्हण पळयतलें. नाही आत्ता जनरेशन दे आर फास्ट फॉरवर्ड. म्हळ्यार कसं आसल्यार आतां एवरीथींग इज फास्ट. दे कॅन अचीव थिंग्स मच फास्टर दॅन वॉट वी हॅव डन. कसं म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज्युकेशन, एवरीथींग इज टॉप नॉच. म्हळ्यार आतां इम्प्रूव जाता आसा. आमगेले टायमार एक कसले एक कम्युनिकेशन जावंक जाल्यार आमी वी हॅड टू वेट फॉर अ फॅक्स, ऑल दोज ट्रेडिशनल मेथड्स. लेटर हॅज गॉन आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नाव. आतां एक कसले ऑफिशियल मात आसल्यार कसले एक हें करता, इट्स ऑल ईमेल. आतां ईमेल सोडून आतां चार्टर आमगेले वॉट्सॅप ह्यान चार्टारीची मॅनेज करताची. दीस इज अवर न्यू जनरेशन. दे कॅन अचीव फास्टर, बट एक डिटर्मिनेशन, एक फ्लेअर असू का. दॅट फ्लेअर विल टेक यू टू एनी हायट्स. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव दॅट फ्लेअर. आमगेले जनान तेंतू फोकस करून आमी मुखार येवका म्हळ्यार एक आमगेले कम्युनिटी मुखार हाडका म्हळ्यार एक मना आसूं का. सो दॅट वील टेक टू ग्रेटर हायट्स. आतां कंपेनी तुमगेलो उलोवप जाल्यार कामात अर्थमॅक FZC. सो ह्या मस्त एक दुबयच्या डेव्हलपमेंटाक डायरेक्ट इनडायरेक्टली मस्त काम करता आसा, मस्त प्रोजेक्टांत तूं इनवॉल्व जाता आसा. ह्या कंपेनी तुमकां स्टार्ट करता म्हण दिसतना त्या दिवस कशें आशिल्ले? इट इज कसं म्हळ्यार इट इज इन्स्टिंक्ट. म्हळ्यार एक स्टार्ट करता म्हूण मन जेन्ना कुडलें एट माय पीक पिरियड, म्हळ्यार हांव वेन आय वॉज परफॉर्मिंग, सो आय थॉट लेट मी डू समथींग ऑफ माय ओन. सो म्हगेलो एक फ्रेंच बॉस आशिल्लो. सो आय टोल्ड हिम दॅट आय वॉन्ट टू स्टार्ट समथींग अँड आय वॉन्ट टू डू समथींग ऑफ माय ओन. म्हणून एक प्रिन्सिपली एक स्टँड घेवन दॅट आय विल नॉट बी गोईंग अगेन्स्ट वॉट आय वॉज डुईंग अर्लियर. म्हळ्यार आय विल नॉट बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर. इन्स्टेड ऑफ दॅट कॉम्प्लिमेंट वॉट द अदर कंपनीज. म्हळ्यार हांव डायरेक्ट कॉम्पिटिशना येवन कोणाकय एक मनाक हें जायना तशी. सो आय स्टार्टेड माय ओन बिजनस इन स्लायटली डिफरंट field altogether, because my background is instrumentation. Instrumentation तुची हांव हें करनु. आतां we are catering to oil and gas, we are doing process industry, we are doing food industry, sustainable. म्हळ्यार पुरा नमन इंडस्ट्री तू we are doing industrial automation. सो कसं म्हळ्यार सस्टेनेबल बिजनस ड्युरींग कोवीड. कोवीड वॉज अ व्हेरी चॅलेंजींग टायम आमकां पुरा जनाक, सगळे जगत्याक. बट लकीली द इम्पॅक्ट वॉज नॉट ग्रेटर इन दीस एरिया. म्हळ्यार ह्या जियोग्राफीन तू इट वॉज व्हेरी आय मीन वेल मॅनेज्ड. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ आमगेलें फुल लॉकडावन आनी म्हणून नाशिल्लें. दे हॅड पार्शल लॉकडावन आनी वी हॅड अ ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व the required industries like food industry and all. That time must need ashile to have the supply chain running. That time amgal contribution it was at a greater level, because we are service providers for the food industry, process industry purake. So we had special permission to operate, and amgal team they were fantastic. Malari तितली भंय आसून हें जावन आमगेले तेंच दॅट इज द एडवांटेज ऑफ आमगेल कम्युनिटीचें आमगेल चल्लेले. म्हळ्यार दे आर यू नो कांय जायना. म्हगेले टिमा सांगताचे कांय जायना सर, आमी पळय आमी कसले जाल्यार पळोवन घेतले जाल्लें म्हणून तसलें एक धैर्य दिवचें आसता तें आमगेले कम्युनिटीचें आसा. होय
आता काय म्हणतो म्हणे कसं म्हणणार गांवांत तूं अन्नाना केल्ले कंपनीन तूं मुखार वरचें तें एक जत्त आसता तुमी एंटायरली अरब कंट्री येवन एक नवेच कंपनी स्टार्ट करचें चॅलेंजींग म्हण दिसता की भायर लागून पळयतल्यांक कशें दिसता नाही चॅलेंजेस पुरांतूय आसा अन्नाल केलेल्या कंपनीन तुवें मुखार व्हरचें एक चॅलेंजाची ते मेंटेन करचें चॅलेंज नव करचें एक चॅलेंज ते देवाल अनुग्रह आसले रे ते आपणितल्या पुरो जाता आय मीन वी आर डेस्टीन टू डू सर्टन थिंग्स तशीच ही हार्ड वर्क ऑलवेज पेस सो कॉन्स्टंट हार्ड वर्क तें यू नो इफ दॅट एलिमेंट इज देर दॅट कॅन टेक एनीबडी टू सक्सेस सो देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क तर हार्ड वर्क आशिल्लें तें केन्नाय एक आमगेले अंत भितर बिल्ड करून घेवका so it is nature of this thing then results are left to I mean it will come through there is no problem ओके एकडेन तुमी तुमगेल्या कामांत ना बिझनेसान तूं वेरान तूं बिजी आसताच आनी काय टायम मेळटा की असल सोशल ऑर्गनायझेशनान तूं इनवॉल्व जावच्याक मिगेल त्या विशयान तुमिगेल बायल चेडूं पुरा दे आर एक्टिवली इनवॉल्वड इन ऑल द सोशल एक्टिविटीज आमची गेल समाज जो आमगेल तेंगेल ग्रूप जो कसो आसलें सो शी वील कीप मी इनवॉल्वड इन दीस कायंड ऑफ एक्टिविटीज ती मिगेल बायल मिगेल हांतू बिजनेसान तुवें म्हाका हेल्प करता तशीच ह्या पुरा एक्टिविटीजान तूं शी इज एक्टिवली इनवॉल्वड चेडूंक तेंच पुरा कल्चर हें तें पुरा तांतू इनवॉल्व कर न्हू इट इज व्हेरी हांगाचे कसं प्रोग्राम आसता तूं एक्टिवली इनवॉल्व जाता दॅट ऑल दीस थिंग्स हॅव बीन टेकन केअर ओके आता हे कार्यक्रम पळयत आसले आमगेले गांवच्या शापोर वर्ल्ड वायड GSB लोकांक तुमगेले एक अचिवमेंट म्हणटा एक स्पिरीट येता आसता एक खूश येता आसता ओके इतले साध्य आसता म्हणून आमी म्हळ्यार काल पयली बुर्ज खलिफा पळयता आसतना ते मस्त फोटोज घाला आनी इनवॉल्वमेंट जालेले आमकां एक दिसता आशिल्लें आमगेले कोणी एक GSB लोकांत आसा ना कोर शापोर क्वेश्चन आमगेले आशिल्लें आज ताका आन्सर मेळ्ळा तुम्ही सच्चे ग्रेट वर्क कामत मॅम कसं पण लास्ट संदेश किवी मात म्हणटाची टिप्स म्हणटाची कसं दिताची सांगचिल्यारी आमगेल कम्युनिटी आमगेल आमची गेल GSB कम्युनिटी इट्स अ ग्रेट कम्युनिटी आमगेला पोटेन्शियल मस्त आसा अँड वी हॅव टू बी ट्रूथफूल आमगेले एक डेडिकेशन डिवोशन दवर न्हू आमी मुखार सरल्यारी वी कॅन अचीव एनीथींग देर इज नो लिमीट सो आमी कसं काम करता आसाची तांतू फुल्ल डिवोशन दवरून काम केल्यारी वी कॅन रीच ग्रेटर हायट्स आनी तुमी करची कामां काही एप्रिशिएट करूंक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा सो आय वूड से यू आर डुईंग अ फॅन्टॅस्टीक जॉब अँड कीप डुईंग इट सो दॅट वी आर कनेक्टेड विथ यू ऑलवेज वी आर कनेक्टेड विथ द रूट आमकां रूट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक रूख कितले व्हड जेव तें व्हड जेवका जाल्यार ताका रूट जेवका मेन सो दॅट इज बीन प्रोवायडेड फ्रॉम युअर सायड सो यूथ ऑफ GSB एक टीम जावन तुमगेल मुखार असल्या साधकांक घेवन येता मस्त विशेष काम करता आज विचार इतलेच आमगेले स्टार्स दुबईन तूं इतले शाईन जाता आसाची म्हूण आमकां सांगतना आमकां मस्त खूश जाता थँक्यू व्हेरी मच लक्ष्मी नारायण कामत मॅम तुम्ही इतले वेळ टायम दिवन तुमगेल बिजी शेड्युलान तुवें चार उत्तर सांगून आमगेल्या युथांक एक नमुने एनकरेज केलेलो आसा आनी म्हाका मस्त खुश जालें म्हळ्यार तुमी तांकां पिक करून गांवां लागून हाडून हांगा एक काम दिवन तांकां एक लायफ दिता आसाची तांकां एक नेक्स्ट जनरेशनाक एक चान्स दिता आसाची ते एक्चुअली ग्रेट तुमकां स्वाम्याल आशिर्वाद देवाल अनुग्रह नित्य निरंतर आसा तुमगेले वयरी तुमगेले कंपनी वयरी तुमगेले फॅमिली वयरी आनी तुमगेलो पुरा काम करता पुजना वट्टू देवाल आशिर्वाद केन्नाय आसता स्वाम्याल अनुग्रह केन्नाय आसता म्हणून आमी मागून घेताची निमगून घेताची थँक्यू तुम्ही पळयला स्टार्स ऑफ GSB तो आज एक स्टार आमगेलो आशिल्ल्याची तांगेले विचारू तांगेले आदर्श तुमकांय प्रेरणा दिता आसा म्हूण सांगताची मुखार अनेक स्टारा लोटू आपास मेळ्या सगळ्यांकय नमस्कार देव बरें करूं